नमस्कार. यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाइड या कार्यक्रम पळयतल्या जनांक स्टार्स ऑफ GSB म्हणजे आमगेलो कार्यक्रम गोत आसता. त्या स्टार्स ऑफ GSBचे अनेक एपिसोडांत तूं आज आमगेलो आसाची सुनील माधव शेणय माम तांकां आमी कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करता. नमस्कार सुनील. नमस्कार. सो GSB सेवा मंडळ म्हळ्यार बॉम्बेन तशें आमकां सगळे प्रपंचाक गोत आसा. तांगेली सेवा तांगेले कार्यक्रम पुरा तांतूं एक एक्टीव मेंबर जावन NRI कॅटेगरीन तूं तांणी GSBचे गणेशोत्सव म्हणटाना तांणी थंय आसताची तांगेली सेवा दिताची. दुबयन तूं कितलेची बिजी आसल्यार त्या वेळ म्हणटा तुमी बॉम्बेंत आसताची. ते आमी थंय तुमकां पळयलेलो आसा तुमगेली सेवा म्हणटा. हांगा ज्युपिटर म्हणजे एक हॉड कंपनीचे मिडल ईस्ट आनी साऊथ आफ्रिकाचे तांणी बिझनेस हेड जावन आसाची. बिगेस्ट पोजिशन म्हणून येता कसं म्हणून आमगेल्या समाजाक एक कंपनींत दुबयन तसले कंपनींत एक बिझनेस हेड जावन थंय तांणी प्रोफेशनान तांणी तितले सक्सेसफूल जाला. आनी एक कडेन तांणी खंय तांगेल्या मूल विसरनाशी थंय धार्मीक कार्यक्रम ना सामाजीक म्हणटाना थंय तोडगिसून थंय तांगेले एक कॉन्ट्रिब्युशन तांणी करता आसाची. सुनील मस्त थँक्स तुमी आज आमलो जॉईन जाल्ले. धन्यवाद. 1999 म्हाका गोत प्रकार तुमी बॉम्बे लागून हांगा आयिल्ले आसाची. सो ग्रेट जर्नी. सुमार म्हगेले 25 वर्स लागींची. कशी दुबय कशी तुमगेले मायंडाक बॉम्बे टू दुबय कशी स्ट्रायक? दुबय कशी म्हळ्यार तुम्ही सांगिल्लें म्हणके GSB सेवा मंडळांत आमी वॉलंटियरींग करता आसतना म्हगेले 2 खास फ्रेंड्स आशिल्ले रामनाथ आनी वासुदेव म्हणून. सो खंयच आमकां सोमायल खंयचेय प्रोग्राम आसो की आमी GSBचे खंयचेय यात्रा वचचे जाल्यार नेपाळ जावं पंढरपूर जावं खंयचे आमी ओट्टू वचता आशिल्लीशी. सो आमकां त्रिदेव म्हूण आपोवचें आशिल्लें सगळ्यांना. सो फस्टाक कसं म्हणटा म्हळ्यार तें इन्स्पिरेशन येवचें. फस्टाक वासुदेव पै म्हूण तो कुवेटा चमकलो. ताजे मागीर रामनाथ नायक म्हूण तो दुबय येयलो. तेन्ना 98 तुमगेले फ्रेंड्स पुरो आमगेले वॉलंटियर्स म्हाका तमाश करचें स्टार्ट केली की तुगेले 3 देवांत 2 देव चमकली तूं केन्ना वत्ता म्हणून. देवाला मागून घेतलें. देवा 3 देवांत 2 देव चमकले म्हाका एक वाट दाखोवन दी म्हणून हें केलें. येवचे चवथी भितर हांव जनवरी 99 हांव दुबय येयलो. सो जनवरी 99 हांव रेमंड्स म्हणून एक कंपनीन तूं सना पोजिशनार आयिल्लो हांव. म्हाका एक दुबयचे एक एक्सपिरियन्स पळोवपाक आशिल्लें कशी कसले म्हळ्यार सुमार आयकलां हांव विशय दुबयन तूं म्हळ्यार ऑपॉर्च्युनिटीज चड आसा म्हणून. सो देवाल दयेन त्या एक ऑपॉर्च्युनिटीज हांव ग्रॅब करून घेतले. हांव तेन्ना सेल्स आनी मार्केटिंगान तूं ओंदून घेतले हांवें. त्या निमित्त म्हाका 4 जनाल गुर्त जाल्ले. 4 जना म्हळ्यार कोण कशी कसले म्हणून आमकां ते जनाल एक मनस्थिती कळटा, इंटरॅक्शन कळटा. तशी जाल्ले निमित्त एक म्हाका एक चान्स म्हणले की ಸ್ವಲ್ಪ ग्रो जावचें का. तशीच हांव 2003 त्या कंपनींत काम करून वापस चमकलो. म्हळ्यार कसले ग्रोथ ना आशिल्ली त्या कंपनींत. वापस 2004 हांव येवन एक विंगड एक कंपनी जॉईन जाल्लो. तांगेले त्याची डिस्ट्रिब्युशन आशिल्लें. 2008 म्हगेले एक फ्रेंड जावन आसा सत्यनाथ भट म्हणून. म्हगेले भाग्य म्हळ्यार म्हाका एक आमचे गेलेले कंपनीन एक काम करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें. 2008 दाखून हांव येदोळटे तागेलो टू आसाची. ही इज लायक माय मेंटर, माय एल्डर ब्रदर. अँड तो म्हळ्यार म्हाका कसले वाट चुकल्यार तो म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता तशी न्हय अशी म्हणून. सो म्हाका एक आमचे गेले ह्या देशांत आमचे गेले आशिल्ले निमित्त एक मार्गदर्शनाक एक करेक्ट जावन ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. त्यानंतर आतां 15 वर्सां वयर जाल्या हांव ह्या कंपनींत. सो हांव सेल्स एक्झिक्युटीव जावन मागीर डिस्ट्रिब्युशन आमगेले मार्केटींग मॅनेजर जावन आतां हांव बिझनेस हेड जावन आसा. लुकींग इन टू मिडल ईस्ट अँड आफ्रिका म्हणून नॉर्थ आफ्रिका. सो एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा म्हाका. ताजे अनेक कसं म्हळ्यार आमी हांगा एक आमची गेले समाज म्हणून एक 2004 तूं स्टार्ट केलेलें. तुमी फाउंडर मेंबर फाउंडर मेंबर आहे. त्या वेळी कशी म्हळ्यार आमी पुरा कनेक्शन GSB सेवा मंडळाचे आमगेले वॉलंटियरिंगा निमित्त. सो हांगा आमगेले केलो आमची गेले आशिल्ली. म्हाका कोणालें गुर्त नाशिल्लें तेन्ना. म्हळ्यार बॅचलर जावन येताना तुमकां ते एक कनेक्शन बारी उणें आसता आमचे गेले. खंय आमी एक 3-4 फॅमिली आशिल्ली. तांणी आमकां वारा जो म्हयने म्हळ्यार केन्नाय जेवणां येवरे म्हणटाना आमी एक पायर वचचे आशिल्ले. म्हळ्यार आमकां दाळीतोय तेंडले उपकरी ह्या पुरा घरा दाखून आमी ते दूर आसतना आमकां ते घराचें जेवण ते एक मेळचें बारी कश्ट.
सो हांगा पुरा गुजराती सिंधी ते जेवण करून करून बोर जालेले तर केन्नाय कोणेय आपयल्यार आमी एका पांयार वचचे आशिल्ले सो तशें जावन आमगेलें ते डेवलप जावन 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 एक इंट्रस्ट कसल्याके एक इंट्रस्ट नासल्यार आमी कसलेय करचें जायना सो तशी त्या इंट्रस्टार आमी एक स्टार्ट केले एक आमची समाज म्हणून तांतू हांव कम्युनिकेशनान तूं ಸ್ವಲ್ಪ स्ट्रॉंग आशिल्ले निमित्त हांव म्हळ्यार सगळ्यांक कम्युनिकेशन कसले प्रोग्राम्स असल्यार आमी वर्सा एक 7-8 प्रोग्राम्स करचे आशिल्ले भजन जावो आमगेले टॅलंट्स डे जावो एन्युअल डे जावो पूज जावो अशी पुरा करचे आशिल्ले तांकां पुरा कम्युनिकेशन कॉर्डिनेशन पुरा करचे आशिल्ले आनी युथ ऑफ GSBचे तुमी खंयचेय प्रोग्राम करताची ताजी मातशी एक कितले एक कश्ट म्हणून म्हाका गोत्ता आसा म्हळ्यार आमी त्या एवरी इयर 5-5 प्रोग्राम करतना आमकां गोत्ता आसा एक प्रोग्राम जाल्ले कुडले गॅप ना इमिडिएटली नेक्स्ट वीक दाखोवन आमी पुरा मिटिंग्स नेक्स्ट प्रोग्राम कसले करचे म्हणून त्या प्रोग्राम जालें तशी सो तुमी एक मॅनेज करचें म्हळ्यार एक ते तुमगेले एक टॅलंट आनी तुमकां आमी थँक्स म्हणका इता म्हळ्यार आमी ह्या गांवांत आतां चड आमगेले कसले फंक्शन्स जायना बट गांवांत मुल्की तेर जावो कोडेल तेर जावो मंजेश्वराचे खंयचे षष्टी जावो कसलेय एक GSBचे प्रोग्राम म्हणटाना तुमी थंय पावताची आमकां ते पळोवचें एक भाग्य मेळटा सो दॅट आमी आमकां वी फील दॅट वी आर ऑल्सो गेटींग इनवॉल्वड अँड पार्टिसिपेटींग थ्रू इट सो इवन कोविडा वेळार तुमी त्या GSBचे गणपतीचे तुमी लायव्ह टेलिकास्ट दाखयतना आमकां ते दोळे उद्दा येता आशिल्ले की ह्या टायमार आमी नारळ बेतूचे ह्या टायमार आमी मूड गणपती मांडोवचे महामूड गणपती मांडोवचे रंगपुजेचे त्या पुरा आमी त्या आमगेले डिपार्टमेंट त्या सो मिसल त्या एका वर्स की वय सो 20 आनी 21 2 वर्सां मिस केलें म्हळ्यार त्या ट्रॅव्हलिंग रिस्ट्रिक्शन आशिल्लें आनी थंय चमकल्यार वापस ते रिस्ट्रिक्शन्स थंय सिरका हांव 4 म्हयने ऑलरेडी कोडेला शिरकून आशिल्लो सो म्हाका ते एक रिस्क घेवचें ना आशिल्लें सो तशी म्हणलें निमित्त ते एक तुमगेले मुखांतर वर्ल्ड वायडान तुमी ते एक सगळ्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता आसाची पुरा प्रोग्राम पळोवचे आनी ते उपस्थिती आशिल्ले म्हणून की आमकां ते उपस्थित जावन देवाल आशिर्वाद आमकां ते पडसून घेवचे एक शक्ती दिवतात तुमी सो एक टीम वर्क जाल्यार कशी जनाला मोग मेळटा म्हणून युथ ऑफ GSBन दाखयलेलें आसा येस आनीक तुम्ही एक कडेन इतले बिजी आसल्यार आनी एक कडेन तुम्ही आमगे समाजाच्या कार्यक्रमान तुम्ही करता अशें म्हणटा तुमकां बेश्ट त्या प्रेरणा GSB सेवा मंडळ लागून मेळ्ळा की म्हणून दिसता न्हू वय त्या GSB सेवा मंडळान तूं म्हळ्यार आमी कांय नातल्यार एक 50-60 हजार जन येताची आनी त्या मॅनेजमेंट ते कशी टायम मॅनेजमेंट पुजेची प्रत्येक पुजी ह्या टायमार जावका जेवणाचे टायम ते म्हळ्यार विंगड डिपार्टमेंट असल्यार ते कॉर्डिनेशन आसता पळय त्या थंय ते मेन आमकां ते कळटा आनी ते देवान चलोवन घेवचें आतां इवन आमकां सकाळीं आमकां पुजा लिस्ट येता की 125 मूड गणपती 175 मूड गणपती ते आमकां ते करेक्ट 2 घंटे भितर आमकां ते रेडी करून पुजा जावची तशी ते म्हळ्यार कितलेय वॉलंटियर्स उणे आसल्यार ते देवान करून घेता तशीच आमी हांगाय त्या प्रतिपटी आमी ते प्रोग्राम्स करतना आमकां ते टायम मॅनेजमेंट म्हळ्यार आमकां हांगा रिस्ट्रिक्शन्स आशिल्ले निमित्त आमकां ते चड कसले करचे जायना बट त्या टायमान आमी ते करेक्ट जावन पुरा हें करून न्हू ते मेळचेच एक ते कॉर्डिनेशन आसा पळय सगळाले ते एक चांग ते एक दिकान देवार आशिर्वाद म्हणून तुम्ही म्हणलेलो आसा गणपतीला जाल्यार तेन्ना तुमकां आलोचन करतना गांवांत तूं एक काम करचें काही दुबय येवन हांगा सेल्स ना असल एक फिल्डांत काम करचें काही त्या 25 वर्स फुडें कशें आशिल्लें तेन्ना चॅलेंजीस म्हळ्यार फॅन्टासी आशिल्ली दुबय इंडियांत आसतना हांव चांग कंपनींत काम केलां हांव मोटरोला पेजर्स त्या टायमार मोटरोला पेजर्स तांतो आशिल्लो हांव म्हाका चांग पोजिशनार आशिल्लो बट ते एक दुबय म्हणचे एक फॅसिनेशन आसना आतां आमी गांवां आसल्यार म्हाका एक बॉम्बे वचूं काय म्हणून ते बॉम्बे येयले मागीर ताचे एक मुखार एक खंय वचूं काय म्हणून सो तशी हांव दुबय येवं काय म्हणून आयलोलो ते एक आमगेले एक ऋण आसता पळय एक प्रत्येकाले हांत एक ऋण आसता की हांगेले हांगाची बरोवन दवरला ते एक नशिबान हांव हांगा आसात आनी मेन म्हळ्यार मिगेल बायल चेडूय हांगा आसाची आनी अनेक कसं म्हळ्यार मिगेल बायले खंय काम करतात ती आमची गेलेची सो आमची गेले हांगा सुमार बिजनेसमॅन वुमेन्स आसाची
तिगेल नाव गीता नायक म्हणून तिणे एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलं आसा मुगेल बायलेक काम करच्याक सो तिगे लागी एक 500-600 जन कामाक आसाची म्हळ्यार आमगेले एक 150 जन आसाची काम करतले इंडियान तो आमगेले 4-5 ऑफिस आसा आफ्रिकांत आसा सो म्हळ्यार आमची गेले एक समसाधारण मनुष्य म्हळ्यार तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटीज आमची गेल्याची एक चड मेळचे तशें आशिल्ली निमित्त आमकां एक चांग त्या नंतर आमकां तत्तवळे आमगेले भजने प्रोग्राम्स आसता त्या निमित्त मिगेल चेडूवांक एक प्रोत्साह मेळटा म्हळ्यार तांकां एक म्हळ्यार गांवांत तांणी वच्ची बारी उणा सो तांकां ते कल्चर कसल म्हूण गोतना देवाल पुजे हे ते कसले गोतना बट हांगा आयल मागीर आमी ते एक नारायण सेवा समिती म्हूण आसा तांगेलो लोटो आमी जॉयन जावन आमकां ते गोत्ता आसा की म्हळ्यार भजनेन तूं पुजेन तूं पुरो आमी वायसिताची तशी त्या निमित्त आमकां ते एक रिच्युअल्स कळटा आमगेले चेडूवांक गोत्ता आनी हांव चेडूवाला आमची गेल्यान उलोवचें बाकीचे ಕೆಲವು वर्साची तांणी म्हळ्यार इंग्लिशान हांतान बट आमगेले ते कल्चर आसना आमगेले ते म्हळ्यार गांवांच आमकां तांकां आमचे गेलेले आमगेले कुटुंबाच्या लागीं जावं रिलेटिव्जा लागीं उलयतना आमचे गेल्यान गांवांत तुमकां गोत आसा कोणाय लागीं आमचे गेल्यान उलयतना ते इंग्लिशान वेरे तुगेले पुत्ताक जावं धुवेक तूं आमचे गेले शिकयनी म्हूण ते एक टॉन्ट मारची पुरो आसता बट हांगा आमी ते आमचे गेल्यान पुरो शिकयलेली निमित्त ते आमकां एक चांग ते आनी तांकां ते कल्चर पुरो कळटा कसले म्हणून आतां मुगेले पुत्ताले लास्ट इयर मुंजी जाले ते मुंजी जावन आतां तो प्रति दिवस सकाळी उठा न्हू संदी करता नामसिमुद्र करता संजवाळ येवन नांव न्हू ताका म्हळ्यार ते कल्चरली आमी ताका एक हें करता आसाची सो दॅट ताका गोत्ता आसा कसं कर काय म्हणून सो इवन आमी ताका गांवां जावं खंयचे काही पटयल्यार ताका ते कल्चर गोत्ता आसा नातल्यार वॉट इज दीस वॉट इज दॅट म्हणून आतांचे चेडूवांक गोत्ता आसा सकड मोबायल दवरून गेम्स हे म्हणून तांकां ते कल्चरल ह्याची एक्टिविटीज गोतना सो तशी आशिल्ली निमित्त हांगा ह्या परदेशांत आसून आमकां हे असल ऑपॉर्च्युनिटीज मेळचे बारी उण तांतूय ते ऑपॉर्च्युनिटीज उणी मेळ्ळेल्यांतूय आमकां ते ग्रॅब करची ऑपॉर्च्युनिटी ते आमकां एक भाग घेता अनेक कसं म्हळ्यार तुमी युथ ऑफ GSBचे टीम इंटरनॅशनल सम्मेळनाक दुबय येवन इतली जनाक ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ते कसं कोऑर्डिनेशन आनी हांगाचे जनाक ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು आमी प्रोग्राम्स हांगा करेले तुमी भारी धन्यवाद आनीक तुमी म्हणलें तुमी सतरण भट म्हूण तांगे लागीं कामांत ಒಟ್ಟು आशिल्लेचे पण तन्नाच आमचे गेल्ले हांगा दुबयंत येवन तांगेले व्यारू ना बिझनस सेट करून जावन आशिल्ले म्हणत की नाही सत्यनाथ भट्ट म्हळ्यार आमगेले फुडें एक अलरोजकी एक्सचेंज आतां आसा ते अलरोजकी अफिलिएशन आमगेले कॅनरा बँक आवट आशिल्ले सो हांगा सुमार आमचे गेले पुरो ते एक्सचेंजांत येवन मागीर 1 वर्स 2 वर्स अशी काम करून विंगड पोजिशनार पावल्याची सो ते तशी जाल्ले निमित्त आमची गेले सुमार पळयल्यार पुरा चडतावती फायनान्स बॅकग्रावंडार आसाची कित्याक म्हळ्यार ते एक आमची गेली कशी हुशार लॅक पत्रांतू सो चडतावती पळयल्यार कोणाकय तुमी पळयल्यार फिनान्सांतू आसाची आमची गेले सो तांणी 94 की आयलेली 94 येवन तांणी कंपनी काम करून तांणी 2006 कंपनी स्टार्ट करून एक्झॅक्टली 2 वर्स नंतर हांव तांकां जॉयन जावन आतां तांगे कंपनी 17 इयर्स जाल्ल्या सो स्टार्ट केल्लेलो आमी हांगा दुबयंतू शारजांतू अगूर आमी इंडियांतू स्टार्ट करून ताजे मागीर बॉम्बेंतू बँगलोरांतू आतां कोच्चीन थंय ऑपोसीट स्टार्ट केला त्रिशुरांत आसा त्रिशुरांत एक 80 जन आसाची बॉम्बेंत एक 40 जन आसाची सो अशी आमगेली टीम स्ट्रेंथ एक 150 लागीं आसा 170 लागीं आसा प्लस आमी आफ्रिकांत एक्सप्लोर केला आनी आफ्रिकान तंजानिया आनी केन्यांत पुरो आमगेले प्रेझन्स आसा आनी आमगेले शिpping एंड लॉजिस्टीक इंडस्ट्रीचे एनीथींग अंडर शिpping एंड लॉजिस्टीक सॉफ्टवेअर आमी प्रोवायड करताची एंड वी आर वन ऑफ दी successfully implemented product that is JBM Jupyter Business Manager म्हणून anything under shipping and logistic and we have a very good clientele so तशी आमकां ते opportunities हांगा मेळ्ळेले सांग आसा सो सुनील 25 वर्स 95 लागून आज ते पळयतना एक पण मार्क्स शिकून पळयतना सॅटिस्फाय म्हण दिसता की दुबय तुका पुरो दिला म्हण दिसता दुबय येतना हांव बॅचलर जावन आशिल्लो दुबय आयल मागीर सांगचें कशें म्हळ्यार हांव
दुबई येताना बिल्डिंग्स आणि केलो कसले ना आशिल्ले हांगा दाखून शेख जायद रोड पळयल्यार एक ट्रेड सेंटर आनी 5 बिल्डिंग लेफ्ट सायडान तूं एक 3 बिल्डिंग रायट सायड आशिल्ले आतां ते दुबय इज म्हळ्यार कसं म्हणचे म्हळ्यार एक आमी दुबयंत आसून तुमकां पुराय मेळटा तुमकां कसं जाय आतां गांवची तुमी पातोळी पानकी पत्रोडा पानकी कसले जाय जाल्यार पळय तुमी आमी गांवांत लेखची मात्र हां थंय मेळना ह्या ना म्हणून हांगा तुमकां सक्कण मेळटा आनी सॅटिस्फायींग म्हळ्यार तुमकां तें एक मेंटली सॅटिस्फॅक्शन आसता की तुमी ह्या कंट्रींत येवन तुमकां सक्कण मेळटा तुमकां काम आसा तुमकां जाय जाल्यार पुरा वेवस्था सांगा कम्फर्टेबल आसाची सेक्युरिटी आसा आनी हांगाचे गव्हर्मेंटे सपोर्ट करता तुमकां कसले म्हळ्यार कसल्याके रिस्ट्रिक्शन्स ना अशी आमी आरामेर भोंव येता रात्री 3 घंटे भोंवल्यार कोणाय कसले राबून आमकां निमगिनाची तशी जाल्ले निमित्त एक मेंटली सॅटिस्फायड कसं म्हळ्यार सेक्युर्ड कंट्री आनी ऑपॉर्च्युनिटीज आसा इट इज नॉट ओन्ली दॅट यू ग्रो फ्रॉम दीस कंट्री टू डेवलप करता आनी कसले खंय वचका आसल्यार तुमकां आनी इजी एक्सेस खंय वचका कसले करचें आसल्यार तशी लायफ वायज व्हेरी मच सॅटिस्फायड आनी दुसरें कसं म्हळ्यार चेडवांक एक हांगा एक ते एक स्कूल की तांगेले एक ते ऑपॉर्च्युनिटीज आसा हांगा तांकां ते कसं जाय तांकां त्याच इंडिया आसल्यार तांकां कसले काही म्हळ्यार आमी ह्या करचे जाल्यार 4 फावटी आलोचन करताची हांगा वचचें आसल्यार थंय वचचें आसल्यार कसले घेवन दिवचें आसल्यार हांगा ते बायींग पावर आसा आतां इंडियन आमी एक लॅपटॉप म्हणटाना एक 20,000 म्हणटाना आस पळय ते 4 फावटी आलोचन करताची बट हांगा एक 1500 दिरम्स म्हळ्यार घ्या मरे अशी परत एक बायींग पावर सॅटिस्फॅक्शन एक हें आसा येस अखेर जावन हे कार्यक्रम पळयत जाल्यांक युथाक तुमगे जर्नी लागून मस्त शिकूं मेळ्ळा तांतूं आमकां संशय ना तांणी मस्त एक एनकरेजमेंट मेळ्ळा एक स्पिरीट मेळ्ळा म्हूण लेखीत गुड स्पिरीट सो तसल्यांक पुरा गांवां बसून कार्यक्रम पळयत जाल्यार बॉम्बे म्हणणे खंय कोड्याल आसा पुरो उडीप आसा पुरो तांकां कसा म्हणटाची टिप्स म्हण येता कसा दिताची किवी मात टिप्स काय ना बिलीव इन युअर सेल्फ आनी कसं म्हळ्यार तुमकां मनांत कसं लागता तुमी त्या करयाची चांग काम वायटा विशय सांगना हवा आनी तुमी तुमगेले ओन बिलीफ ह्या करयाची कसं म्हळ्यार तुमकां ते एक एम आसका कसले लायफांत कसले जाव का म्हणून केलो जाणां गांवांत तुजी चांग सेटल जावन आसाची तांकां आमी हांगा घेवन वायर स्टार्ट कर म्हळ्यार तांणी करनाची बट एक केलो जाणांक आसता जी कॉलेज जाले बुडले म्हाका एक भायले गांव वचून कसंय कर का तुमी ते बिलीव केल्यार डेफिनेटली ते स्टार्स तुमकां सपोर्ट दिता आनी तुमगे लायफाक तुमी जावन ते तुमी एक फावंडेशन घालचें एक खंयचेय एक घर बांदूचें की आमी फावंडेशन गट्टी फावंडेशन घाल्यार मात्र तुमगेलें तें घर चांग बाळतार येता तशीच तुमी ते शिकचे एक खंयचेय एक प्रोफेशना वचचें म्हळ्यार आतां कॉम्पिटिशन चड आसा बट ऑपॉर्च्युनिटीजय आसा कॉम्पिटिशन आसल्यार यू बी बेस्ट अँड यू वील गेट दी बेस्ट सो ते लीव अबाउट अदर थिंग्स असायड कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर गोल अँड रीच युअर गोल इट वील बी व्हेरी हेल्पफूल ते खंडीत आमगेली यूथ फॉलो करताची म्हूण आमकां दिसताच एक कडेन देवाल आशिर्वाद आनी एक कडेन स्वामेल अनुग्रह ताजे वयरी आमगेले जनाल सहकार मेळ्ळार सुनील तसले एक व्यक्तित्व एक व्यक्ती एक शक्ती जावेत म्हणून तुमी ह्या कार्यक्रमान पळयलेलो आसा तांकांय देवाले स्वामेल आशिर्वाद नित्य निरंतर तांगेले वयरी तांगेले फॅमिली वयरी तांगे सगळेची ओट्टू काम करते पुरो दिना वयरी मेळ्ळो म्हणून आमी विश करताची थँक्यू व्हेरी मच तुमी आमगे जॉयन जावन स्टार्स ऑफ GSB तूं उलयला खातीर मस्त थँक्यू धन्यवाद ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक धन्यवाद हे आमगेले स्टार मुखारी अनेक स्टारा ಒಟ್ಟು अनेक नक्षत्रा ಒಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಇವನು ದುಬೈಂತ ಇವನು ತಂಗಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತನ್ ಸಂಘ ವಸಚಿ ತಂಗಿಲ ಟಪಾಸ್ ಅನೇಕ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸಕಳಂಕೈ ದೇವ್ ಬರೇಕರು